पेडण्या पावसाचे धुमशान, रस्ते उदकापणान, न्हंयच्या उदकाची पातळी वाढल्या। जो उटंगराचो पावस आसा, कंटिन्यू जो पावस लागला त्या पावसान खुबशे जाग्यार लुकसाण जाल्लेले आमकां सध्या पळोवपाक मेळटा। एकंदर जे रिवर्स आसा ते फ्लो जावपाक लागलेले आसात। त्याच बरोबर पेडण्या वाठारांत खुबशे जाग्यार घराचेर झाडां पडलेले आसात। चांदेलांगा झाडां पडले, मागीर तेच्या उपरांत पेडणे, कोरगांव, पराश्टे, तेच्या उपरांत जे लायटीचे खांबेचे सुद्दां झाडां पडून लायटीचे वायर तुटलेले आसात। सध्या जे डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसात ते आपले काम करीत आसात। त्याच बरोबर फायर ब्रिगेड जे आसात सध्या खुबशे जाग्यार वचून जे झाडां पडलेले आसात ते काडीत आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। पणजे कांपालार जिमखान्याचे गेटीर रस्त्यार झाड कोसळ्ळें। दाभाळ निरंकाळ रस्तो उदकापना, उदक लोकांच्या हुमऱ्याक तेकले। हो मेजर रोड म्हणजे आणि एक 200 मिटरा नंतर सावडा मतदारसंघ सुरू जाता हांगा, आणि हो आमचो शिरोडा मतदारसंघ। आणि हांगासरल्यान जे स्कुलान वचपी भुरगे किंवा कामाक वचपी भुरगे किंवा आपले व्हेकल घेवन वचपी भुरगे, नोकरेक वचपी जे लोक आसात न्ही तांकां सामको इफेक्टीव जाल्लो आसा। तास मार काय नासलें, नील आसलें, रोडार सुद्दां उदक नासलें। तेन्ना 1:30-1:45 म्हटल्यार ऑलमोस्ट आमची गेटी कडेन पावत येयली उदक। मागीर आमी अशें कितें थोडे कितें कपडे बी आसले ते वयर माळ्यार उडयले। सो तुमकां आतां कितें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा फायरान? 24 आवर अलर्ट आसा म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा। पूण सध्या उदकाचो लेवल जो तो कमी असल्या कारणान सध्या सगळे लोक आनी घरां सेफ आसा। सध्या ओन्ली रोड जो ब्लॉक आसा तो उदक वाडलेल्या कारणान। तशेंच आमी प्रत्येक लोकांक हांगासरले तशेंच पयलीं मेंबराक एक आव्हान दिवपाक सोदता की अलर्ट रावा। कुर्टी फोंडे एनिमल हजबंड्री अँड वेटर्निटी सर्व्हिसेसच्या कचेरेचेर झाड कोसळ्ळें। ओल्ड बिल्डिंग एनिमल हजबंड्री अँड वेटर्निटी सर्वीस जी की विलेज आसा हांगा कुट्टी, आयज 3:30 सुमार फातोडीचेर जो गुलमोहराचें झाड आसा हें बरें व्हडलें झाड आयज उमटोवन पडलें, आनी ही जी की विलेज आहा तेजेर छपराचेर पडोन तेजो रूफ सगळो काबार जाल्लो आसा। आनी आयज सकाळीं फातोडीचेर जाल्ल्या कारणान स्टाफ जेन्ना 8:30 येयला तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें झाड पडलां म्हणून, आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी सगळें सामान शिफ्ट केल्लें आसा। म्हाका दिसता लाखांनी तेंकां नुकसाण जाल्लें आसा गव्हर्मेंटाक। कुट्टीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू। दिवचल रस्ते उदकापना, झाडां कोसळ्ळीं रस्त्यार। पारोडा पूल उदकापना, रस्तो ब्लॉक, लोकांचे हाल। सालेली 70 वादळी वाऱ्यान घराचे पत्रे उडले। सुदैवान कोणाच्या जिवाक कितें धोका जावंक ना, पण तेजी नुकसान जाली। तेजे घरान सामान असलें, लाकडां असलीं, सायकल असली, तेजे सगळे घराचे छत पडल्या कारणान सगळे पत्रे बीन तेजे फुटले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।